किया वेर फन नेवर एंड्स. एक नवा उत्साह, एक नवी उमेद, एक नवी सफर आणि त्या सफराची एक नवी काणी. आर्यना बरोबर चल पासे किया. आर्यन आमकां दाखयतलो गोंय स्वर्ग कित्या खातीर आसा ते. आणि इतलेच न्हय, हाच्या भितर तुजे दोन फायदे आसा. एक म्हळ्यार तुका भोंवपाक मेळटले आणि दुसरे म्हळ्यार 6,000 रुपयाचे गिफ्ट हॅम्पर्स पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ हांचे कडल्यान. त्याच्या शिवाय एक मेगा बंपर प्राइज आसतले फक्त तुझ्या खातीर आमच्या 26व्या एपिसोडाच्या शेवटाक. ताज्या खातीर एकच कंडिशन म्हळ्यार तुझे मॅक्सिमम SMS आमकां दर दिसा पावपाक जाय. चड SMS धाडटल्याक मेगा बंपर प्राइज जिखपाचे चान्स चड आसा. न्ही इंटरेस्टिंग? तुवें फक्त इतलेंच करपाक जाय. आयच्या आमच्या एपिसोडाच्या शेवटाक हांव तुका एक प्रश्न विचारतले. त्या प्रश्नाचं उत्तर तुवें आमकां SMS करून धाडपाक जाय. SMS कसो करपाचो, म्हजो प्रश्न कितें आसतलो हें तुका कळटलें एपिसोडाच्या शेवटाक. तेन्ना पळयत राव. चल पासे किया. अंत्रुज महाल. तुवें केन्ना आयकलां ह्या अंत्रुज महाला बद्दल? बरें, आनीक एक हिंट दिता. चारी वाट्यान दोंगर आनी मदींच एक फोंड. कळूं ना? अंत्रुज महाल किंवा फोंडे महाल किंवा फोंडा सगळें एकूच. आनीक एक स्वर्ग. हय, आनी तो स्वर्ग कित्या खातीर तें पळोवया. जशें हांवें म्हळें, ल्हानसो बरो गांव हो आनी चारी वाटेन दोंगर, मदींच फोंड. हाकाच लागून ह्या गांवाक फोंडें नांव पडलें आसूं येता. असोच प्रश्न मनान येता न्हय? अंत्रुज म्हळ्यार कितें काय? ह्या सगळ्या प्रश्नाची उतरां आयज आमी सोदुया. हांगच्या लोकल लोकां कडल्यान कळ्ळें की अंत्रुज म्हळ्यार जंय विविध कल्चर, म्युझिक, ड्रामा, काव्य, कला एकठांय येतात पळय. इतलेंच न्हय तर जंय कितलींशींच देवळां आमकां पळोवपाक मेळटात. म्हणूनच हो अंत्रुज महाल आसूं येता. पणजेच्यान येता आसतना 28 किलोमिटर जाल्यार मडगांवच्यान 18 किलोमिटराचेर हो गांव वसला. पणजेच्यान फर्मागुडी हें पयलीं लागतकच कळटा तूं फोंडें पावला म्हण. हय, फर्मागुडी, जंय आमी आसात. होच तो फेमस फर्मागुडीचो शिवाजीचो फोर्ट. बस स्टॉपारूच हो फोर्ट आसा. मस्त लॅटरायट स्टोनान बांदिल्लो हो फोर्ट तितलो व्हडलो ना. जवळ जवळ 500 मिटराच्या भितरच आसतलो. पूण पळोवपाक खूब आकर्शक दिसता. टिपिकल फोर्टाचो काव डिझायन, वयर वचपाक सोपणां, वयर पावतकच भव्य दिव्य एकदम तेजस्वी घोड्यार स्वार जाल्लो शिवाजी महाराजाचो पुतळो. हो फोर्ट कितल्या वर्सां पयलींचो हें जरी लक्षांत येना तरी आपूण खंय तरी रायगडाच्या कुशीकूच आसा असो भास जाता. फर्मागुडी तशी ल्हानूच, पूण म्हणटात न्हय, मुर्ती ल्हान पण कीर्ती व्हड. हांगासर आनीक एक अशेंच गोपाळ गणपतीचें सुंदरशें देवूळ आसा. सायडीन डिग्री कॉलेज, फार्मसी कॉलेज, ITI, इंजिनियरींग कॉलेज. आनी ह्या कॉलेजीन शिकपी प्रत्येक भुरगो ह्या देवळान दर मंगळार दिसा येता. आज एक नवा उत्साह, नवी उमेद, एक नवो गाव आणि एक नवी सफर आणि त्या सफराची एक नवी काणी. चल पास ऐकूया.
हांव सध्या म्हळ्यार आमी दोगांय सध्या अंत्रुज महाल म्हणजे फोंडा महालांत हांगासर फामाद शिवाजीचो फोर्ट आसा पळय फर्मागुडेर थंय बसल्या. ह्या सफराची काणी तशी बरी मजेदार आसा. पावला पावलाक देवळां, प्रत्येक देवळाचो एक वेगळो इतिहास. त्या शिवाय मर्दनगड, साफा मशीद, हांगा फर्मागुडेर स्पायस प्लांटेशन आणि ह्या गावचे रक्षण करपी चारी वाटेन व्हडा दबाज्यान तुझे स्वागत करपी हे व्हडले दोंगर. एक एक करून सगळ्यो गजाली तुका दाखयतले हांव. चल पास एक या. ह्या अंत्रुज महालान पळोवपा सारकें अजून खूब कितें आसा. नागेशी नागेश महालक्ष्मी मंदिर, सौंदेकार राजाचो बरोच पयलींचो पॅलेस, रामनाथी रामनाथ, मार्दोळ हांगासर महालसा, मंगेशी हांगासर मंगेशाचें देवूळ, कवळ्या शांतादुर्गेचें देवूळ आनी कितलेशेच वयर तेकडेर आशिल्लें हनुमानाचें मंदिर, वेऱ्या अनंताचें देवूळ, ढवळे भगवतीचें देवूळ, विमलेश्वर, विठोबा आनी पुरुष. हाकाच लागून फोंड्या स्वर्ग आसूं येता. Goa is a perfect film destination. Let's make films as a part of Goan culture. Issued in the public interest by Department of Information and Publicity, Government of Goa. सध्या दूरदर्शनाचेर जी चल पासयगिया ही कार्यावळ चल्लेली आसा ही बऱ्यापैकी गोंयच्या हिंडरलँडाचेर म्हाका दिसता उजवाड घालता. गोंय जरी ल्हान असलें तरी गोंय सारक्या ल्हान राज्यांतल्यो सुद्दां अनेक गोश्टी अश्यो आसात ज्यो आमकां खबर ना. पेडणेकारांक काणकोणच्यो खबर ना, सांग्यावयल्यो खबर ना, सांग्यावयल्यांक वाळपयच्यो खबर ना, अशी स्थिती आसा. आनी त्यामुळे गोंय म्हणजे बिचीस किंवा कॅसिनोज किंवा पणजी, वास्को, मुरगांव हाच्या पलीकडे गोंयच्या ग्रामीण भागांत कितल्योश्योच अश्यो गजाली आसात. थंयसर नाले आसात, तळीं आसात, दोंगर आसात. म्हणजे म्हजें हरमल म्हटलें जाल्यार हरमलांत परशुराम टेकडी आसा, परशुरामाचो भस्माचो दोंगर आसा. स्वीट वॉटर लेक ते खबर आसा लोकांक कारण बिचाक कुशीक आसा. पण पेडणे म्हटल्यार मागीर अनेक गोश्टी, मंदिरां भितरलीं आसतलीं, दोंगर आसतले. त्यामुळे ह्या हातूंतसून कार्यावळीच्या माध्यमांतसून हांव भायल्यांक गोंयचें चित्र कळचें हें आसाच. पूण आमकां गोंयकारांक एकूणच गोंयांत वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी कितें कितें गोश्टी आसात ह्यो कळपाक खूब बरें पडटलें. म्हाका दिसता गोंयची खऱ्या अर्थान माहिती आयच्या पिळगे कडेन वचपाक ह्या योजनेचो आनी ह्या कार्यावळीचो खूब फायदो जातलो. हांव ह्या कार्यावळीक हांव शुभेच्छा दिता आनी गोंयचें खऱ्या अर्थानचें चित्र, खास करून ग्रामीण भागांतलें चित्र हें गोंयकारां समोर आनी समस्त जगा समोर वचपाक ह्या योजनेचो खूब फायदो जातलो. आमी सध्या आसात शांतादुर्गा देवळांत, कवळ्या हांगासर. फार्मागुडये सकयल घेत जाल्यार 2 किलोमिटराचेर आसा. सुंदरशा निसर्गरम्य वातावरणांत हें देवूळ आसा. कितलें आकर्शक देवूळ आसा हें पयलींच भितर सरता आसतना दिसून येता. सुरवातेक फुलकार, भितर सरता आसतना दाव्या वाटेन लागपी व्हडली तळी आनी भव्य पूण सुंदरशें देवूळ. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. सध्या मी श्री शांतादुर्गेच्या आवारान आसा. राईट टायमार आमी हांगा पाविल्ली आसा. दनपारची वेळ आसा आनी सुंदर देवीच्यो आरती चालू आसा. हांगासर न्ही एक वेगळीच गजाल म्हाका पळोवपाक, ती म्हळ्यार हांगासर न्ही सुर्याचो जो उजेड आसा तो मिरर आसा न्ही ताचेर रिफ्लेक्ट करून देवीचेर घालता. पळोवया ही प्रथा केन्नाच्यान सुरू आसा, कितें एक्झॅक्टली तें. चला.
बाब तुमचें नांव कितें? शांतेश कोळकर. हे एक्झॅक्टली म्हणजे कितें म्हणजे देवीचेर उजवाड घालप अशें? म्हणजे पयलीं भितर लायट नाशिल्ली हां हां तेन्ना ही पयलीं पासून प्रथा चालू आसा. म्हजो आजो आजी म्हजो बापूय भाव आवय बी घालताली हां हां तेन्ना पासून चालू आसा ती अजून चालू आसा. हां हां एक टायम एकाच घालचें पडटा. अच्छा अच्छा एकाक सारकें एकांगूच हांगा येवपाचें पडटलें आनी भट्टांनी ती मागीर ती चालू जाता आरती. त्या टायमार घालता. ओके वेल एक्चुली जेन्ना आरती चालू आसता तेन्ना देवळान भितर कोणाक घेनात. पळोवया आनी हांगा कितें पळोवपा सारकें आसा तें. चल शांतादुर्गा देवळाक तसो इतिहास बरो व्हडलो आसा. अशें म्हणटात की लॉर्ड शिवा आनी लॉर्ड विष्णू हांचे मदीं वाद जाल्लो. तो मिटोवपा खातीर किंवा मध्यस्थी करपा खातीर शांती स्वरुपान देवी शांतादुर्गा प्रकट जाल्ली. तेंच हें व्हडलें शांतादुर्गेचें देवूळ. हें देवूळ 1713 AD ते 1738 ह्या दरम्यान बांदलें गेलें. मुळात केळशें आशिल्लें हें मंदीर पोर्तुगीज काळांत मोडतोड जावची न्हय किंवा सेफ्टी खातीर थंयच्या लोकांनी जुवारी न्हय क्रॉस करून आदिलशाच्या राजवटींत ते अंत्रुज म्हालांत शिफ्ट केल्लें असो इतिहास सांगता. ह्या देवळान एक गजाल सामकी म्हाका आवडली ती म्हळ्यार आरतीच्या वेळार सगळे भक्तगण देवळान भितर वचनासतना भायल्यान जे मुर्तीचेर सुर्याची किरणां वयल्यान पडटात तें दर्शन घेवपाक भायर रांग लागिल्ली आसता. त्या वेळार तें पळोवपाक खूब मजा येता. ही प्रथा खूब पयलींपासून चलत आयल्या.